गालजीबाग पुलाची किती प्रॉब्लेम्स आहा? गालजीबाग पूल हो पैंगीण आनी लोलये ह्या दोन पंचायती जोडपाचो. फाटली जवळ जवळ 25 वर्सां त्या पुलाचें काम अर्दकुटें आसा. सादारणपणे 1986 त्या पुलाची लँड एक्विजिशन जाल्लें आनी तेन्ना तो जर पूल जर जालो जायत जाल्यार संपूर्ण काणकोण ते मडगांवचें डिस्टन्स जें आसा, अंतर जें आसा तें 12 किलोमिटरांनी कमी जाता. अंतर कमी जायना पण जालें ना, ताचे पासून जे आमचे पेट्रोलाची बचत जावपाक शकता. आनी दुसरी गजाल म्हणजे कारवाराक जो सीबर्ड आसा, नेवल बेस जो सीबर्ड आसा थंय पावपाचे दृश्टींतल्यान सुद्दां खुबसो ते दोनी पूल जर जाले जायत थंय फायदो जातलो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार आज नोकरी आनी शिकपा खातीर मोठ्या प्रमाणात गांव सोडून लोक शारा कडेन वचपाक लागल्यात. हे जर दोनी पूल जर जाले जायत जाल्यार मडगांव आनी काणकोणचें अंतर जें आसा तें 30 ते 35 मिनटां भितर जातलें. आनी शारा कडेन वचपाची जी आज एक रेस चल्ला, शर्यत चल्ला, ती खूब प्रमाणात कमी जातली. आता जो पूल आसा तुमी कशें ट्रॅव्हल करता? आतां सद्या जो पूल आसा तो आमी बसल्यात पळय आतां, तो गालजीबाग पयलींच पूल जो पोर्तुगीजांनी बांदिल्लो, त्याच पुला वयल्यान आमी सदांच यो वच शकता. ते जर पूल जाले जायत न्ही, हायवे वयल्यान ज्यो गाडी वचल्यो, ट्रॅफिक जे वता ते त्या वटेन डायवर्ट जातले आनी ती बाकीची गाडी वचना. ह्या पुलाचें मेंटेनन्स जाता? मेंटेनन्स जाता, पूण जाल्यार सुद्दां ते लेफ्ट सायडीच्यान तो एक सेकंड कोसळिल्लो आसा आनी तो डेंजरस जाल्लो आसा. दर वर्साक PWD हायवे मातशी ती माती रेंव बिव घालून ती मातशी प्रोटेक्शन दिवपाचो प्रयत्न करता. We have got a problem for electricity. We have a problem for the water short supplies. ह्या भशेन आमकां हें आसा. इलेक्ट्रिसिटी इवन देन एवरी 10 minutes, every 15 minutes the power is cut off. आनी तो पावर आमकां मेळना. दुसरें विलेज पंचायतीन कितें जाता, आमकां एक पाटी पावर गेला, 15 minutes गेली, 20 minutes गेली, केन्ना 1 hour इज ऑल्सो इज नॉट कमिंग. सो आमकां लोकांक जायतो त्रास जाता आनी लोकांले घरांनी कितें पळय इलेक्ट्रॉनीक वस्तू आसता, रेफ्रिजरेटर जावं समथींग हे आसा ती पिड्यार जाता. लो वोल्टेज हाय वोल्टेज पावर. दुसरें आमकां उदकूय केन्ना येता केन्ना येयना. ते पोर्टल जे आसा आमकां गव्हर्मेंट सप्लाय PWD दिता ते केन्ना येयना आनी ते उदकांक चोवंक गेल्यार इतले हेज जाल्ले आसा, उदक केन्ना तांबडें येता केन्ना क्लीन सारकें येना. सो आय शूड टू रिक्वेस्ट एंड आय रिक्वेस्ट फॉर द PWD, द मिनिस्टर फॉर द वॉटर लेवल, दॅट इज वे टेक केअर. त्यो टांक्यो पळय उदकाच्यो आहा त्यो साफ करूंक जाय. तेमी ते पळय वॉटर रिजर्व करता ते सारकें केमिकल्स घालून उदकाचें सारकें करपा जाय. आनी हें उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी आमकां एवरी 2 हावस टू आमकां दुकानां बी अडखळ जाता सगळे गाडये बिडे वचपाक. कितें वायडनींग जाय हायवेची? रुंदी हाडूं जाय. रुंद केल्यार हा शॉप वयतले आमकां फाटल्यान व्हरपाक मेळटली, करूंक मेळटली. फाटल्यान व्हरूंक मेळटा. सगळ्याक क्लियर जाल्लो रस्तो, कोणाक त्रास ना, हें ना तें ना. कोणाक त्रास ना, वायडनींग जाता? हय जायना कित्याक आतां पूण आतां कोणी आतां एक गाडी अवडे वता, कोणी मोटरसायकल येता, जम्मू करून एक्सिडेंट जावपाक शकता. रस्तो रुंद जातले, सगळे शॉपां सगळ्यांक फाटल्यान व्हरपाक लागून. आमची रोड नॅरो आशिल्ल्यान एक सादी बायल सुद्दां समज एक 2 व्हेकल जर आयली जाल्यार एक सादी बायल ल्हान भुरग्या हातांत धरून तो वचूंक शकना. कारण तांकां सायड शोल्डर जो म्हणटा पळय रस्त्याचो तो सायड शोल्डर बिलकूल नाच. आनी तो आमी डिपार्टमेंटा कडेन वाडय म्हणून सांगले हांव ते केन्ना करना. इवन गटर सिस्टम आसा ती सारकी ना. गटर सिस्टम आसा ती पयलींची जी खूब वर्सांची गटर सिस्टम ती सगळी कलवर्ट्स आसा ती चॉकअप जाल्ल्यातल्यान गटर उदक खंयच्या रस्त्या वयल्यान वता. आतां दुसरी गजाल आमगे पैंगीणी बाजारांत तुमी आसात, पैंगीणी बाजाराचो तुमी ब्रीज पळयता. 2 वर्सां हो टेंडर जावन आनी 2 वर्सां तेजी स्पेशल सॉयल टेस्टिंग जाल्लें आसतना तेजें काम अजून सुरवात जायना. आनी हो जर एक ब्रीज जर म्हणलो जाल्यार सावथ गोवाचे म्हणजे ह्या सायडीच्यान कर्नाटका वता, इवन थ्रू आवट कन्याकुमारी कुमारी वचचे आमकां कंप्लीट ट्रॅफिक आसता बंद जावपाची सामकी शक्यता. टोटल लिंक कट जातलें मडगांव वचपाचें टोटल लिंक आसा, टोटल लिंकाक कट जातलें. हांगा पुराय वार्डा उदक पावलो ना. रोडूय अजून बरें जालें ना तितलें सगळें, मात ते रिपेर जावपाक जाय. थोडे जाल्यात, थोडे जावपाक उरल्यात. ताचे इंटरियर जे लोकांचे वाठार सकयल भागांतल्यान 4-4 घरां त्योय क्लियर जावन निवळ जावपाक. पंचायत आपल्या लेवला पळय कितलें जाता तितलें काम पंचायतीन करपाक जाय. त्या लास्टाक पंचायतीक फंडा तो गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय. आनी मागीर एज्युकेशनाक आमकां फक्त बदल जावपाक जाय. त्या खातीर मागीर कितें तयार जावपाक जाय आनी भुरग्यांक जॉब मेळपाक जाय. खूब आसा आनी ते जॉब गेल्यार सादें शिपाय पुलीस तसलें न्ही. जे शिकी भुरगे आसा तांकां बरें जॉब मेळपाक जाय.
with this we have covered the Poingin Panchayat, and our main concern here is the Galjibagh and Talpon Bridge. People have to cross this river through these boats. Now it is high tide, so you can see me floating here. Otherwise people have to walk from here in these nets. So we'll now move towards Lolia Panchayat and find out their grievances. Now we are entering the Lolia area. Lolia Panchayat has 7 wards. This Panchayat has been awarded the Adarsh Panchayat in whole of Goa. The Pole check post and the border of Karnataka and Goa falls under the jurisdiction of Lolia Panchayat. The main issues that are concerning here are what people are saying is that the Panchayat does not give them the BPL schemes, plus the inter-village roads are not being maintained. Let's go and find out more about it. लोक म्हणटा की BPL स्कीम्स आसता न्ही पंचायती कडेन ते म्हणटा अपर क्लास आसा पळय तेकाच मेळटा म्हणटा तेंका कारण म्हणटा BPL स्कीम्स तेंका पावयता आनी जे BPL स्कीम ना बरे लोकांक मेळूंक जाय ते मेळना. BPL स्किमीची कशी आसता BPL एक्चुअली फॉर्म पंचायतीन फक्त आमी घेतात फिलअप केले आनी आमी फुल्ली ते मामलेदार ऑफिसान धाडटात आनी तलाठी आनी मामलेदार बसूनच ते पास करतात. जे लिस्ट आमकां RDA कडल्यान येता ही फॅमिली आमच्यो BPLान आसा म्हण त्या फॅमिलीची मागीर आमी फायली करून धाडटात. एक्चुअली पास करपाची कोण फॅमिली खंयची ती फुल्ली डिपेंड्स ऑन तलाठी आनी मामलेदार. अपर क्लासाक BPL हितून घाल्ले आनी तांकां ते सगळे बेनिफिट्स मेळटा आनी जे तांकां धाकटे लोकांक ना हे हांव मान्य करता की थोडी फॅमिली तातूंत जाल्यात पूण अशी ना आमची लोलये पंचायती तरी हांव तुमकां ठामपणे सांगता की गरीबातली गरीब लोकांक सुद्दां आमी स्किमी मेळून दिल्ली आसात. 75% जे गरिबांक दिल्या 25% जे लोक तातूंत ना उरपाक नजर केले ते आमी बी घेतले उरूं शकता पूण ते कमी 25% पूण 75% मोर दॅन 80% आमी गरिबातली गरीब लोकांक त्यो फायली स्किमी मेळटली आमी पळोवन तांकां दिल्ली आसात. प्रॉब्लम आसा लोलयां अजून आमचो तसो विकास अजून बरो तितलो जालो ना जसो जावपाक जाय तसो. कसलो विकास जालो? डेव्हलपमेंट की आमची तशी इतली बरी जाली ना. हांगा पळय फाटल्यान तांणी चिल्ड्रन पार्क करपाक दोंगर पसून लेवल केलें पूण 5 वर्सां जालीं हांगा अजून चिल्ड्रन पार्क ना आनी हांगची माती परस्पर काडून कोणा तरी विकली. जी पोळ्या गेट आसा ती 24 वरां उगडी आसता आनी थंय चेकींग जायना म्हणल्यार एक बॅरिकेड्स घाला आनी ती बरें बरयलां वेलकम टू गोवा. जेन्ना गोंयांत जेन्ना गाडी येतल्यो तेन्ना ते बॅरिकेड्स घाला आनी कितें हाडेलेच केला. थंयची कोणाले तरी एक बरे व्हडले ऑफिसराचे सोयऱ्यांक एक पाटी हाडिलो आनी सोयऱ्यांक हाडयतरी ताका राग आयलो आपल्या सोयऱ्यांची गाडी कित्याक चॅक केली काय म्हणून आनी ताणें रागान ती गेट काडपाक लायली. आनी BPL म्हळ्यार लोकांक चडसो रॉंग मेसेज पावला. BPL म्हण तांणी केला भरपूर पयशे आशिल्ले लोक आनी ह्या पयशे लोकांक BPLान हाडल्यात तांणी. आनीक हे लोक व्हडली व्हडली गाडी घेवन BPLाक तांदूळ मेळटा तांकां 100 किलो तांदूळ मेळटा ते 10 रुपयांनी ते व्हरून विकतात दुकानांनी आनी 35 रुपयांनी बारीक किल तांदूळ व्हरून जेवतात. जर तांणी जर परफेक्ट सर्वे करून गरीब आसा तांकां 100-200 दिली आमचो प्रॉब्लम ना. आनी 100 लोकांक जर तेंची नांवां आसात 25 लोक जर BPL आसात जाल्यार 75 दुसरे कडेन डायवर्ट करपाक आशिल्ले न्ही. खरेंच गरीब आसा तांकां दियात. To be very honest, the panchayat doesn't deserve to be a panchayat from Goa. If you go to see, then it doesn't deserve the award. Yes, it doesn't deserve the award. To be very precise, I belong to ward number 3, which has been totally neglected by the panchayat. For example, we have a water problem since the last 25 years. What is the panchayat doing? So far, they didn't do anything for it. Okay, are you all getting the water tanks there? There are no water tanks. There is only one tank, and there are almost 110 houses, which is very less. What are the problems in the Comunidad land you say? See, people have built their houses in the Comunidad land, and they have been allotted the house number. The panchayat giving the house number, they are collecting the taxes, but those houses are not regularized. And once, I think almost 10 years back, the Comunidad authority had come and demolished some of the houses and even the fences, saying that this is illegal. I think that time the panchayat should have been awake. They should have woke up that time, and they would have taken some steps to help the people. Almost 125 families are living in the Comunidad land. What are these people doing, and how do they deserve this price?
So what can the panchayat do in this area? See, in my area there is a bandara called Chintavan. I think that has to be built, and the rain harvesting water has to be saved so that people may get it, especially for the plants, at least not for drinking, for the plants also. That has been totally Neglected. abandoned.